काँग्रेसचे लीडर माजी खासदार प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आमची आज 75वी जयंती आणि या जयंतीच्या दिसा आम्ही गिरीश चोडणकर पक्षाचे सगळे पदाधिकारी एक्स काउन्सिलर अविनाश शिरोडकर तुझी घरकान ताजो चलो खरें म्हटल्यार शांताराम नायक हो सगळ्याच्या दोळे मुखार उरतलो फॉर हिज कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका ताजे कडेन खूब लागींच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी, ताजें काम पळोवपाची संदी मेळ्ळी, ताजे थॉट्स आयकुपाची संदी मेळ्ळी. पयलीं म्हणजे स्टडी करून उलोवपी, खंयच्याय विशयाचेर अंडरस्टँड जावपी, समजून घेवपी, आयकून घेवपी. ज्या खंयच्या राज्यांत तो गेला थंय ताजे सगळे जाण म्हणटाले की शांताराम नायक हो एकदम बरो मनीस, आयकून घेतालो आमचे सगळ्यांक. कित्याक कितें डिसिजन आयकनासतना घेनाशिल्लो. मागीर ऑल AICCचो सेक्रेटरी म्हणूनय ताजे कडेन कांय राज्यांची जबाबदारी आशिल्ली. सामको लॉयल मनीस, पार्टी खातीर लास्ट पर्यंत झुजत रावलो आनी पार्लमेंटांत आपलें काम करता आसतना आपलो एक ठसो ताणें थंय उमटायलो. ते 0 आवर हिरो जायत, राजभाशा जायत, स्टेटहूड जायत, ही जी कामां तातूंत प्ले केल्लो ताजो रोल म्हणजे जाका लागून आज गोंय ह्या स्टेजीचेर पावलें. तातूंत भितर शांताराम बाब नायकाचो वांटो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी हें सगळें करता आसतना अत्यंत सिंप्लिसिटी आनी आपल्याक कितें दिसता तें स्पश्टपणे उलोवप म्हणजे ताजे कडेन खूब लागींचे संबंद आशिल्ले. इनफॅक्ट म्हजे जेन्ना केसी घाल्ल्यो सरकारान त्या वेळाचेर एक मनीस तो आनी तुजो बाब गिरीश शांताराम नायकान दिल्लीच्यान सुद्दां तेन्ना स्टेटमेंट काडलो आनी म्हाका सपोर्ट दिलो. त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटाक स्ट्रॉंगली क्रिटिसायज केलो पॉलिटिकल वेंडेटा घेवपा खातीर खंयच्या थराचेर वता त्यो. हांव आज शांतारामाक आर्गां ओंपता आसतना आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की शांताराम नायकाचो आदर्श दोळे मुखार दवरात आनी काम करा. तातूंत बरी गजाल आमी ताज्या घरकान्नींनी आली महिला काँग्रेसची जबाबदारी स्विकारल्या. ताजो चलोय बी यूथ काँग्रेसचें काम करता. म्हाका खात्री आसा की शांताराम नायकाचो आदर्श ही आपल्या आचरणांत हाडून पक्षा खातीर हाजे मुखारी मोठें काम करतली अशी हांव आस्त बाळगीतां. आज शांताराम बाबाची 75वी बर्थ एनिवर्सरी. आमी आयज ताका आर्गां ओंपपाक हांगा एक जाल्ले आसात. एक निजाचो काँग्रेसमॅन, लॉयल काँग्रेसमॅन म्हणून तो सामको गोंयभर प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर प्रसिद्ध आसा. म्हणजे ताणें एक मॉडेल काँग्रेसमॅन कसो आसचो तो एक आमच्या न्यू जनरेशना मुखार ताजो ठसो उमटून ताणें जें काँग्रेस पक्षाचें कार्य वेगळ्या वेगळ्या पदाचेर रावन केलें आनी वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगांत सुद्दां काँग्रेस पक्षा बरोबर ठामपणे रावलो. तें आमकां दिसता आयच्या नवीन जनरेशनान शिकपाची गरज आसा. शांताराम बाब हेजें कॉन्ट्रिब्युशन गोवा स्टेटहूड मेळपाक, गोंयची राज्यभाशा जावपाक जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें गोंयकार केन्नाच विसरपाना. तेजें वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर अभ्यासपूर्वक विचार आनी एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन अशें म्हणून ताणें काम केलें. RT प्रेसिडेंट जावं MP जावं वेगळ्या वेगळ्या पदाचेर रावन ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी त्यांच्या वावराक आनीक त्यांची एक एकनिश्ठा, पक्षाची एकनिश्ठेक जे आमी आदर करतात आनी तांकां आदरान तांकां आमी मान दितात ह्या वेळार आनी तेजी सगळें कॉन्ट्रिब्युशन आमी ह्या वेळार याद करतात. अमरबाब कामतीन ऑलरेडी त्यांच्या बाकीच्या विशयाचेर तेजे कॉन्ट्रिब्युशनाचेर उलयल्ले आसात. आनीक बरी गजाल जाता की आमी एक नवीन प्रोग्राम अनाउन्स करतात. म्हणजे तेजो बर्थ एनिवर्सरीक आनी त्याच टायमार आमी तो लॉन्च कनेक्ट विथ निजाचो काँग्रेसमॅन. म्हणजे निजाचो काँग्रेसमॅन म्हळ्यार पयलीं दोळ्या मुखार येता तो शांताराम बाबाचें चित्र आनी तातूंतल्यान त्या प्रोत्साहन घेवन आमी हो प्रोग्राम त्यांच्या नांवा वयल्यान हो गोंयभर आमी प्रसारीत करतले आनी आमचे पयलींचे सगळे काँग्रेसमॅन जे आसा तांकां आमी कनेक्ट करपाचे ह्या प्रोग्रामांतल्यान प्रयत्न करता.